वास्को नवे नुस्तें मार्केट बांदपाक नुस्तेकारांनी केन्नाच तेंको दिवंक ना आनी हे फुडें दिवचे ना अशें वास्कोच्या नुस्तेकारांच्या संघटनेन स्पश्ट केलां। आमदार कालुसान मुरगांव पालिकेंत नुस्तेकारांची बसका घेतली। तांकां प्रकल्प कितें म्हणटा तो सांगलो। ते उपरांत नुस्तेकारांनी प्रकल्पाक तेंको दिला अशें कार्लूस आल्मेदा उलोवन दाखयतालो। ताचेर ही नुस्तेकारांच्या संघटनेची जाप। वास्को नवो नुस्तें बाजार कसो आसतलो तें सांगपाक मुरगांव पालिकेंत सोमारा बसका जाल्ली। बसकेक आमदार कार्लूस आल्मेदा आशिल्लो। नुस्तें बाजारांत नुस्तेकारांनी कितलेशेच बदल सुचयल्ले। नुस्तेकारांनी प्रकल्पाक तेंको दिला अशें कार्लूस आल्मेदान म्हणिल्लें। There was some disputes, खूप जण ग्रुप्स झाले, डिफरन्स झालेले। आता आमी स्लोली शॉर्टलिस्ट करून फायनलायज जाला। तेंका आमी सांगला स्लोपिंग रूफ करता। पयले लेगीत आमी सांगपा लागले की बाबा सकयल आमकां बंद नाका, शटर नाका। आमी ते चेंजीस करून आयज येयले आनी आयज एक कन्सेन्सस जाला न्हू सगल्यांचो। इवन लास्ट मिटींग जालोलो। आयज एक कन्सेन्सस जाला पडतो की आमकां बाजार जाय म्हूण। नुस्तेकार म्हणटात नव्या बाजाराचेर संघटनेचे फुडारी कितें ते थारायतले। आमकां बाजार पळय आमी बसताय तेसो आमकां ओपन जावप आनी आमकां एक दिसांनी मिनिस्टरानूय मेळों जाय निवडून आयले ते कार्लूस बाबा। आमकां फेस टू फेस उलयले आमी सगळीं बरे भाशेन जालें न्हू। नेऊन आमचे करपाचें बाद आमगे लिडराक उलोवपाचें आमगे लिडराक उलयलें काय ना त्याच उपरांत आमगे लिडर ताका कितें तर सांगतलो आनी त्याच उपरांत तुमी कितें फायनल करून घेवपाचें। वास्को नवो नुस्तें बाजार बांदपाक दिवचे ना अशें नुस्तेकारांचे संघटनेन आतां स्पश्ट केलां। आमकां तें जिखलो ना, आमकां बाजार तो नाका, न्यू बांद तो आमकां बाजार नाका, आमकां पोन्नो बाजार जावो। आमकां आहा तो बाजार आमकां पुरो, आमकां दुसरो बाजार आनी नाका। आनी ते आमकां एश सांगताय ते आमकां कोता येना तेंगेले। आनी कोण हें जालें न्हू तेणें आमकां सांगचें उमको मनीस एग्री जालो म्हणून हें तेणें आमकां सांगचें आनी आमकां तेणें दाखोवचें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशान परब। टोगो देशान अटक केल्लो भारतांतले बोटीचो कॅप्टन सुनील जेम्स आनी बाकीच्या खलाशांक सोडोवपा खातीर केंद्र सरकारान पावलां उबारची अशी मागणी गोंयच्या सिमेंत संघटनेन केल्या। केंद्र सरकार ह्या गजालीचेर जाय तितलो गंभीर ना म्हूण संघटनेन खंत उक्तायली। संघटनेची बिरेस्तारा सकाळीं मडगांवां निशेध सभा जातली। प्रधानमंत्र्याक निवेदन धाडपाचेंय थारलां। सुनील जेम्स आनी हेर खलाशांक टोगोंत जुलयांत अटक केल्ली। To show our support for Indian seafarers, one captain Sunil James and two other sailors. The दोगोई तांकां डिटेन केल्यात Togo government in July. What we asking the Indian government to help the Indian authorities to bring them home on 19th of this month. We will have a meeting at 10:30 in our office in Madel, and then we will have a small protest rally, peaceful, and which will end up next to the KFC building next to the collector office. I request all the Goan seamen and their families to come and show your support. नातालां लागीं पाविल्ल्यान सांताक्रूजच्या समाज कल्याण संघटनेन गरजू लोकांक नातालांक लागपी सामान वाटलें। ताळगांवच्या आशा महल ह्या समाज कल्याण संघटनेन रावपी लोकां खातीर सांताक्रूजच्या संघटनेन खासा कार्यावळ दवरली। ही संस्था अपंगूळ तशेंच गरीब लोकांक आदार करता। स्वात पळय आहा ही आशा महल आहा ती इज एन एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेअर ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया हाजो ते ब्रांच हांगा आसा आनी हांगा खूब गरीब भुरगीं आसा कोण माय पाय नासतलीं आसा दुयेंत कशीं आसा तांकां बाड्यांक कोण उडास करता म्हणून आमी चिंतलें हे नातलांचे दीस परब पावल्या बेगीन आतां मोदें तांकां कितें जाय खूब तांकां गरजो आसता आनी ते गरजो आमचे सोशल वेलफेअर मेंबरांनी वचून तांकां मेळोन खबर काडल्या आमी थोडो आदार तांकां आतां हाडला दिवपाक। इतल्यान हे खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।